नमस्कार. TFRCC TV पळयतल्यांक बरो संदेश आनी बरो वेळ हांव दिता. मारिया जेजूची आवय ती आमची आवय आनी ती आमची आवय देखून तिका आमचो हुस्को आनी हुस्को तिणे वेगवेगळे तरेन आमकां दाखयला आनी दाखयत आसा. तिणे आमकां एक हात्यार दिला, ज्या हात्यारा वरवीं आमी न्हयच संवसारांत जैतिवंत जावंक शकता, पूण स्वर्गाची वाट आमकां उक्ती जाता आनी फेरनाचेर लढाई करूंक आनी तुयेंतले मेकळे रावंक आमकां बोड मेळटा. हे हात्यार म्हळ्यार तेर्स. पापसाहेब फ्रांसिस्क आनी हेरूय पापसाहेब जुआंव पावलो II जो आज भाग्यवंत, ते सगळे मारयेचेर पातयेले. जुआंव पावलो II आनी आपल्याक जिवितूच मारयेचें स्वाधीन कशें केलें, कित्याक मारिया ताका लागशिल्ली. आनी आमी जाणा मरणाचो घात घेवंक जुआंव पावलो II हे पापसाहेबाचेर फार सोडले तेन्ना थोडीं चित्रां जे उपरांत दिसूंक लागलीं, तातूंत मारयेन ताका आपल्या गोपान दवरलो. मारिया पवित्र सभेच्या वडिलां बरोबर आसा. मारिया पवित्र सभा घडटल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यां बरोबर आसा आनी मारयेचें देणें अणभवला. मारयेन हे तेर्सा बाबतीन 15 भासावणी केल्यात. आलान दो ला रोशे हो एक फ्रांसीस आकाय भासावण्यो दिल्यो आनी हो डोमिनिकन संस्थेचो वांगडी ताणें ते उपरांत आमकां घडयल्यो. पापसाहेब इनोसेंट III आनी 1209 वर्साक जी पवित्र सभेचेर आड शिकोवन वेताली अल्बिजेन्सियनिझम हाचेर विरुद्ध झुजूंक विनंती केली. आनी तेन्ना भाग्यवंत दुमिंग म्हणटा, तेर्साच्या मागण्या वरवीं हे आड शिकोवणेचेर झुजूंक म्हाका बोड मेळ्ळें आनी जे कोण म्हजो संदेश आयकतालो तांची उक्ती काळजां मेळ्ळीं आनी तो ताचेर जैतिवंत जावंक पावलो. अल्बिजेन्सियनिझम ही हेरेसी कसली? त्यांची शिकवण अशी: आमी संवसार आसा, मनीस आसा, मनशाक आंग आसा आनी आत्मा आसा. हे म्हणटाले हो संवसार आनी सगळें कितें मॅटेरियल आसा तें देवा बापान रचूंक ना, तें कोणी देवीन रचलां, देखून तें वायट. आत्मो हो देवान रचला, हो पवित्र आनी भाग्यवंत. आनी पवित्र सभा आमकां शिकयता, सर्व पदवेदार देव ताणें स्वर्ग आनी संवसार आनी सगळें ताणें रचला. आनी हाका लागून हे हो तंटो चलतालो. ते समजताले आमकां ही कूड आसा, हे कुडींत आत्मो गुलाम जावन आसा. ही कूड एक वायट देवीची, देखून आमी ह्यो आत्मो हे कुडींतलो सोडूंक जाय. कूड वायट. आनीच बाबतीन ते अशें शिकयताले. आमी म्हणटा जेजून मनीस सैम घेतलें, तांचे शिकवणे प्रमाणे जेजूक ती मनीस सैम नासलें, पूण आमी पडयताले तेन्ना तो कोण पडयलो ताका दिसलो तेच कुडेक तो देव म्हणटोच ताका हें आंग कशें आसत, देवीची ही वायट कूड ताका कशी मेळत, ही तांची शिकवण. पवित्र सभा ही शिकवण मानून घेना. पवित्र सभेक स्वर्ग आनी संवसार आनी सगळें तातूंत आसा तें देवान रचला, देखून देव रचणार तो सर्व पदवेदार. ह्यो 15 भासावण्यो ज्यो मारयेन आलान दो ला रोशे हाका केल्यो, ते बाबतीन आमी थोडीशी समजणी घेवया. मारयेन म्हळें पयले भासावणेंत जे कोण सद्दां तेर्स करतले तांकां हांव खेरीत कृपा दितली आनी एक कृपे वरवीं आपूण तांची राखण करतली. म्हणटोच ही मारयेची भासावणी आमकां 2 वस्तू सांगता. पयले म्हळ्यार मारिया आमकां राखता, देखून हांव म्हणटालो तशें तेर्स एक हात्यार, ती आमकां राखता. कित्याक हात्यार आमकां बंदुका आडायतले न्हय, पूण कृपेन आमकां सांबाळटले, भरतले.
देखून कसलेंच बोड आमचेर जैत वरूंक जायना. मारिया ती उबी रावन आमकां राखता आनी मारयेचेर राखून देखून ती आमकां कृपा दिता. आनी मारिया आमकां ह्यो व्हडली कृपेची देणी दिवन आमकां सांबाळटा. आमी फकत तेर्साच्या मागण्यांत आमी थीर आसूंक जाय. दुसरी तिची बासावणी म्हळ्यार जे कोण थांबोनासतना थिरायेन तोकोनासतना सद्दां दिसपट्टी तेर्स करतली तांकां मारिया म्हणटा हांव केरीत कृपा दितली. पयली बासावणींत व्हडल्यो कृपा, दुसरे बासावणींत केरीत कृपा. मारिया ही केरीत कृपा दिता कित्याक आमी हे मागणें करता तेन्ना आमी बिश्टोच उतरांचो बडबड न्हय, पूण आमच्या उतरां वरवींच आमी मारयेची वाखाणणी करता, मारयेक नोमान करता. आनी जे नोमान मारयेक बुडव्यान केले, ज्या नोमानांतान देवाचो पूत तिका मेळटलो म्हूण हे सांगलें आनी तिणें तें मानून घेतलें, हातूंत आमी वांटो घेता. आमी ते संदेशकार जाता, आमी तो संदेश पुरगोडटा. देखून मारिया आमकां केरीत कृपेची देणी दिता. तिसरे बासावणेंत मारिया तेच करतल्यांक ती म्हणटा हांव तुमकां एक हात्यार कशें दितली जाचे वरवीं एफेरनांक आमचेर आनीक अधिकार आसचो ना. कित्याक मारयेचें बोड एफेरनाचे दारवटे पयस शेवटितली आनी आमी तातूंतल्यान पयस उरतल्या देखून आमी स्वर्गाक लागीं आसतल्या. आनी हो स्वर्ग आमकां मारयेचे बासावणेंतल्यान मेळटा. नोमान कृपेन भरलेली एक कृपा आमकां नवें दार घडटा. मारयेन वयमुडें देखून तिका सर्गीचो देवाचो पूत मेळ्ळो. आतां आमकां सर्गीचो दारवंटो मेळटा. आमी देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक. मारिया तेच बरोबर आमकां म्हणटा आमी इफेरनांत वचना जावंक आमचे ओगूण आसात ते मोडूंक आमकां बोड दितली, आमकां पातकांतली निवारतली आनी कसलेच इगोर्जेचे आड शिकोवणेंत ताचेर झुजूंक आमकां उजवाड मेळटलो. म्हणटोच मारयेचे बासावणेंत पवित्र सभेचो मोग आनी जेजून शिकयलां ती शिकोवण आनी पवित्र सभा शिकयता ती शिकोवण एक सारके म्हूण मारिया मानून घेता. देवाच्या पुताची आवय हे मानून घेता. देखून मारिया म्हणटा पवित्र सभेचेर आड येतली शिकोवण्यांचेर झुजूंक हांव तुमकां बोड दितली. आनी ह्यो शिकोवण्यो आमी पाळटाव तेन्ना आमी सुर्गींच्या राज्यांत पावता. एफेरनांतल्यान पयस उरता, वायटांतले आनी पातकांतले आमकां दीस सोडयता. मारयेचे बासावणेंत पवित्र सभा शिकयता तें खरें हें आमकां दिसून येता. चवथे बासावणेंत मारिया आमकां म्हणटा आमकां जे बरे गूण आसात, आमकां जे शेगूण आसात ते उदीक फुलयतली. कित्याक ह्या शेगुणांतल्यान आमी देवाचींच, देवान आमकां केल्यांत आपल्याक मोहिमा दिवंक, हे सुफळायक पावूंक तेर्साचे मागणें आमकां एक हात्यार. आनी हातूंतल्यान ती सर्व भावार्थी आत्म्यांक देणी दितली. कसली काकलुती, देवाची काकलुतीची. म्हणटोच आमी असोक आमी पडटा मारिया जाणो, तरी देवाची काकलूत आमकां सुबानपणां मेळटली. आनी हातूंतल्यान ही सुबान देणी मेळटोच मनशांची काळजां ती वाटायतली, निवारतली. कित्यांतली निवारतली? आमी संवसारी आशेंत लग्न न जावंक आनी पोलकेपणांत आमी सांडोना जावंक. देखून ह्यो दोन वस्तू आमकां मारिया वाटायता. आनी हातूंतल्यान आमकां सर्गीचे शासनाक तोखतेल्या गुणांनी आनी वस्तूंनी ती आमकां रेवडायता. म्हणटोच मारयेचें देणें आमकां बरेपणान वाडयता, वायटांतली निवारता आनी शास्त्रीक जिविताच्यो वस्तू आमकां दिता. आनी देखून ती म्हणटा असले आत्मे हांव पवित्र करतली आनी तांकां
हे देणे जातले पवित्रतायेचे म्हजें देणे. पांचवे बसावणेंत ती आमकां बाबार्थी जावंक आपयता. कसलो बाबार्थ? जे कितें मारयेन आमकां शिकयला हो हे बासावणेंत, वो आमी तेर्साचे मागणें करता तातूंत आमी बाबार्थान मागणें करूंक. आनी आमी बाबार्थान मागणें करता तेन्ना आमी सांडची ना आनी आमी विरगोडून वेची ना. ती आमकां सांबाळटली, ती आमची निसंटोण जावंक दिवची ना ही तिची बासवाणी. म्हणटच तेर्साच्या मागण्यांत हें सासणांक तोखपाचें देणें आसा, वायटाचेर जैत व्हरपाचें देणें आसा. आनी आमी पातकाक आनी वायटाक कुसोना जावंक ती आमकां सांबाळटा आनी राखता. सवी तिची बासावणी. जे कोण तेर्साचे मागणें करतात आनी मागणें करतना जे गूट जे मिस्तेर आमी उच्चारता ते समजून आनी नियाळून करतात तांचेर केन्नाच वायट येवचें ना. म्हणटच आमी मिस्तेर फकत बेश्टे उतरां पटीच म्हणप न्ही. दोनेच्या बुडव्यान कर्मरीक खबर दिली, देवाचे कृपेन ती गरवेस जाली. हे आमी कितें म्हणटा तें समजून म्हणटा. देवाचो बूड वो तिका खबर दिता, देवाचो आत्मो तिका भेट करता, देवाच्या आत्म्या वरवीं तिच्या कुसव्यांत जेजू संभोवता. हे आमी समजून म्हणटा. हे गूट हातूंत आमचें शुभ वर्तमान जिवें जाता. कित्याक हे सगळे आमी मिस्तेर म्हणटा ते पवित्र सभेन आपणाक जाय तशें चिंतून बरोवंक ना. ते सगळे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. म्हणटच आमी शुभ वर्तमान उच्चारता. देखून मारिया म्हणटा हे समजून नियाळून तुमी करतात तेन्ना हांव तुमकां तुमचेर वायट येवंक दिवची ना. मागीर दुसरें कितें म्हणटा, आमी केन्नाच देवाचो क्रोध आमच्या जिवितांत आमी अणभवची ना. जायते पावट आमी अशें उलयतना केन्नाय म्हणटा देवान म्हाका सोडला, देवाक हांवें पातक केला देखून देवान म्हाजेर कास धाडला. मारिया म्हणटा तेर्साच्या मागण्या वरवीं तिणें पयलें म्हणलां तशें पातकांतली तुमकां निवारतली आनी देवाचो क्रोध केन्नाच तुमकां अणभवंक मेळचो ना. कित्याक हे हातूंतल्यान ती आमकां वाटायतली. आनीक मरणाच्या वेळार आमी एकसुणी उरची ना. पावतो आमच्या मरणाच्या आनी आकाताच्या वेळार ती आमकां पावतली. ही तिची बासावणी. आनी पातकी आसात ते तेर्साचे भुक्तीन वाडटात ते निमणे गोडेक तरी तांचे पातोक ते उडकून घेतले, आपलें जिवीत बदलतले आनी देवाक मानता तसले जावंक ते आपल्या जिविताची नुसरणी करतले. आनी असले तोखतात तांकां कृपा मेळटली. आनी मारिया म्हणटा सासणाचें जिवीत जातलें तांची मोसरी. मनीस असोक पडटा, पूण असोकताय लेगून हांव जो तेर्साचे मागणें म्हजे हात्यार करता हे म्हजे असोकतायेचेर जैत व्हरूंक मारिया म्हणटा तें तुका एक देणें. तातूंत तुका कृपा आसा, सासणाचें जिवीत आसा. सातवी बासावणी. जे कोण खरी भक्तीन मारीचे मागणें करतात आनी मागोत रावतात विस्वासान, ते म्हणटा तांकां संस्काराचें देणें मेळटलें. संस्काराचें देणें मेळो नासतना ती उतरचे नात. कितलेच फावट तुमी तुमच्या जिवितांत कोणी तरी म्हणून तुमी आयकलां, तुमी पडयलां, आमी यादनी कशें अणभवला. जायतीं जाणां आमकां संस्कार दिवंक आपयतात आनी आमी संस्कार दिता आनी संस्कार घेतल्या उपरांत ते उतरतात. म्हाका एक अणभव आसा. हांगासरूच आमचेच बाटयेचे फिरगुजेंत मरणाचो आकांत आयिल्लो आनी हांव संदेसांव लावून गेलो. आमी संदेसांव लायलें, कुमन्यांव घेतलो तिणें, कुमन्यांक घेवन तेणें तोंड धांपलें आनी म्हजें मागणें सोंपच्या आदीं ती देवा आदीन जाली. तेच करतली बाबार्थी संस्कार घेतल्या शिवाय उतरचे नात. मारीची बासावणी ही खरी आमी अणभवल्या आनी जायतो लोक हे अणभवता. मरणाच्या वेळार आमी जोरी संपूर्ण कृपेन बरोवन आमी देवाशी वेता, केदें व्हडलें देणें.
जिवितांत आमी फकत तेर्साचें देणें भावार्थान करून आमी तें देवाक भेटूंक जाय. मारेचे भक्तींत आमी देवाक भेटूंक जाय. 8वी बासावणी. जी कोण तेर्साचे मागणे करतात तांकां ह्या जिवितांत आनी मरणाच्या आकांतांत देवाचो उजवाड मेळटलो आनी संपूर्ण उजवाड. हो उजवाड आमकां गरजेचो कित्याक मरणाच्या आकांतांत भिरांतीन कश्टांनी आमी जायते पावट काळुकांत आनी काळुकाक वेंगूचे ताळणींत उरता. देखून ही पिडेस्तांची मागणी लायता तेन्ना ताका 2 वस्तू आसा. पयलीं आमी पेखवणी दिता कुडीक, तेच बरोबर आमी आत्मोय मजबूत करता, बोडान भरता, कुरपेन भरता ह्या असल्या ताळण्यांचेर जैत भरूंक. देखून 2 तरेचे पेखवण्यो हे संस्कारा वरवीं मेळटात. आनी मारिया म्हणटा असल्या भावार्थान तेर्साचे मागणे करतल्यांक हो देवाचो उजवाड भरतीन मेळटलो आनी ताची कृपा मेळून तांचें पवित्रपण वाडटलें, पवित्रपण जातलें तांचो गूण. मारिया हे देणें बसयता म्हणटच जिवितांतूच तिचो हुस्को न्ही, मरणाच्या आकांतांत आनी मरणाच्या वेळारूय ती आमचे सगळे हुस्को दाखयता. देखून आमी बरीं आसां तेन्ना, भलायकेन आसां तेन्ना आमी तेर्साचे मागणें करूंक आनी मरणाच्या वेळार जेन्ना आमच्या लागीं कांय जावचें ना तेन्ना मारियाच आमची बरी राबून आमकां जेजूच्या सांगाता बापाच्या गोपान व्हरूंक ती बासावणी करता. 9वी तिची बासावणी. जी कोण हे तेर्साचे मागणे भक्तीन करतात ती जर पुर्गातोरींत पावली ती म्हणटा हांव ताका वाटायतली, कित्याक तुमी म्हजे सुरशी विस्वाशी रावल्यान स्वर्ग तुमचे मजुरी. आनी पुर्गातोंतली ती आमकां सासनाच्या जिविताक पावयतली ही बासावणी दिता. म्हणटच तेर्साच्या मागण्यांत जें कितें आमी मागता तातूंत मारिया आमकां ही बासावणी दिता. आमी तेर्साचो कूण म्हणल्या उपरांत आमी म्हणटा आमचे जेजू बोगोस आमकां दिवार आमकां एमकोड्याच्या उज्यांतली आनी आमकां तुज्या गोपान दवर. मारिया आमकां एमकोणांतलो उजो वाटायता, पुर्गातोरींतली आमकां सोडयता आनी देवाच्या गोपांत आमकां पावयता. 10वी तिची बासावणी. जी कोण असले भक्तीन मागणे करतात ती म्हजी भुरगीं. म्हणटच आमी मागणे करता तेन्ना आमी खऱ्यांनीच मारीक आमची आवय कशी मागणी करता म्हणटच ती म्हणटा ही म्हज्या भुरग्यांक हांव सर्गीची मोहिमा दितली, तीच सर्गीची मोहिमा अणभवतली. तेर्साच्या मागण्यांत मोहिमेचो वांटो, मोहिमेचो जागो आहा आनी मारिया हो मोहिमेचो जागो आमकां दिता. आनी तिची बासावणी म्हणटच मारिया जें कितें सांगता आनी शिकयता तें ती पाळटा. 11वी तिची बासावणी. तेर्सान जें कितें आमी मागता तें म्हणटा मारिया हांव म्हणटी तुमकां दितली. म्हणटच आमी तेर्सांत आमची मागणी घालूं येता. तेर्सा वरवीं आमचे गुरजो आमी मारयेक सांगूं येता आनी मारिया म्हणटा हांव तुमची मागणी आयकतली आनी तुमची मागणी तुमकां मेळटली. पूण आमी मागण्यांक आमकां कितें मेळूंक जाय म्हणूच आमी तेर्स करचो हें न्हय. आमी मारयेच्या हे भक्तीन भितर सरता, देखून भावार्थी कशी आमी मागता, देखून हे भावार्थाचे देणें कशें मारिया आमकां आमच्यो गरजो दिता. नाजाल्यार मारिया फकत आमकां एक पसरकार जाली, हांव तुजे लागीं हे दुडू दिता ते भाशेन हांव तुका तेर्साची मागणी दिता, तूं म्हाका ह्यो गरजो दी, अशें न्हय तें. हांव भक्तीन मारयेचो पूत जालो, मारयेची धूव जाली, हांव मागणी करता आनी भक्तीन हांव तिचेर विस्वास दवरता देखून मागता आनी मारिया आमकां बासावणी करता, ती देणी सगळी आमकां मेळटली. 12वी तिची बासावणी.
मारिया म्हणटा जी कोण तेरसाच्या मागण्यांची भुक्ती पुरगोट करतात, दुसऱ्यांक ह्या भुक्तींत वांटो घेवंक भितर काडटात व तेरसाचे मागणे करूंक शिकयतात, तांच्या गरजांक हांव पावतली, तांकां हांव केन्नाच सांडची ना. आमी मागणे करून शिकयता, आमी दुसऱ्यांकूय मारी सरशी हाडटा, तांकां आमी कुरपा दिता, म्हणटच आमी दिवपीच जाता अशें न्हय. मारिया म्हणटा आमी घेवपी जाता. तुमच्या गरजांक हांव पावतली, तुमच्या गरजांक हांव सदांच जाप दितली. म्हणटच आमी भुक्ती वांटप थंय आमीच देवाचे नदरेंतल्यान मारयेचे कृपेक आमी उक्ती रावप आनी मारिया आमचे वरवीं दुसऱ्यांक पावता आनी मारिया आमकांय सांडिना आनी सोडयना आनी सोडिना. 13वी तिची भासावणी. ती म्हणटा हांवें म्हज्या पुता कडच्यान हे सगळे तेरसाच्या हे जोम्यांच्या वांगड्यांक हांवें कीत देणी मागून घेतल्यात. आनी ती देणी म्हळ्यार तांणी देवा लागीं मागूंक आनी तांचे पासत गिरीत भाशेन मोरणाच्या आकांतांत दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या दुतांचो बोर तांकां सांगात करूंक. म्हणटच मोरणाच्या वेळार आनी मोरणाचे घडींत आमी तेरसा वरवीं मारयेक नोमान केलो. ती म्हणटा देवाच्या जेजू वरवीं तेणें देणी मागून घेतल्यात. आमचे मोरणाच्या आकांताच्या वेळार देवाच्या दोलबारांचो दुतांचो आमकांय सांगात मेळटलो कितें करूंक, आमचे पासत विनंती करूंक. देखून मारिया आमकां दोलबारांचो दुतांचो सांगात दिता. आपल्या पुता वरवीं मागून घेतलेले तेणें आमचे पासत देवा मुखार आमची विनंती करूंक ती आमचे पासत मागतात. 14वी तिची भासावणी. जी कोण तीच भुक्तीन हे मागणे करतात, ती म्हणटा ती म्हजी भुरगीं. म्हणटच ती जाली आमची आवय. जेजून जर आमकां देवाक बाप म्हणूंक शिकयला, आतां मारिया मागण्या वरवीं आमकां ती देवाच्या पुताची आवय मारिया आमकां उगडास करता. हांव तुमची आवय, तुमी म्हजी भुरगीं. आनी आमी जेजूची जाता बाबांनी भयणां. जेजू क्रिस्ताची बाबा भयणां. जेजू क्रिस्त माखलोलो. आमकांय पवित्र स्नान माखल्यांत, तिराणी संस्कार आमकां तिरायल्यात. आमी जेजूची बाबा भयणां जाता. ही मारीची आमकां 14वी भासावणी. आनी 15वी भासावणी म्हळ्यार तेरसाचे हे भुक्तींत आमकां जें कितें आमी अणभवचें आसा ताची आमकां खुणां मेळटली. आनी मारिया हातूंत आमकां एक उक्तें करता, तें म्हळ्यार संवसारांत आमी जाणो सुर्गेच्यो वस्तूक आमी आवडेता, पूण मारिया तिवूय वस्तू जाणो. मारिया आमकां हे दिश्टीचो बरवासो दिता. म्हणटच आमी जिवितांत सांडलेलीं जायना, आमी मरणांतूय सांडना आनी सुर्गेच्या राज्यांत पावतली हो आमकां बरवासो आसा. कित्याक इफेर्नाचे दारवटे ती आमकां पयस दवरतली, तिची वाट आमकां सुर्गी सरशी पावयतली आनी हातूंत मारयेच्यो भासावण्यो सुपूर्णायक पावतल्यो. मारयेन जें कितें केलें तें मारयेन भाग्योंतांक तें अणभवूंक सुयेग दिलो. भाग्योन तिचेर पातयेले, तिचे भासावणीचेर पातयले, तेरसाचे भुक्तेचेर पातयेवन जियेले आनी ते भाग्योंत आनी मारयेचे व्हडले भुक्त. आमी ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमी असले भाग्योंतपण सोडटा, हे भुक्तीन आमी वाडटा, तेन्ना ह्यो 15 भासावणी मारयेन केल्यात, तातूंत आमकां पूर्ण वांटो मेळटा. आमी मारयेचे देवसांव करता तेन्ना आमी जेजू सृश्टीनी पयस वचना. कित्याक मारयेच्या देवसावांत शुभ वर्तमानूच आसा. आनी मारयेन आमकां एक भासावणेंत आमकां म्हणलां तशें 14वे भासावणेंत आमी तिची भुरगीं आनी आमी जाता जेजूची बाबां भयणां. म्हणटच मारयेक जेजूक सोडून आमी मारयेक मदें घालता. मारिया आमचो माज न्हय.
जेजू आमचो मास, मारी आमकां वाट. तो सांगता तें करूंक आनी तो सांगता तें करता हांव तेन्ना मारीचें उतर आयकून सर्गेचे वाटेर आमी पावूं.